Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फाल्यां 25 जून हाका आमी ब्लॅक डे म्हणून पळयतात, कारण 25 जून ह्या दिसा इंदिरा गांधी ज्या वेळार पंतप्रधान आसली तांच्यांनी एमर्जन्सी जाहीर केल्ली. ह्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर पयले फावट डिस्क्वॉलिफाय जाली आनी तेणें सांगलें की 6 वर्सां तिका 6 वर्सां इलेक्शन लडोवपाक मेळचें ना. आनी म्हाका दिसता की अशा पद्दतीच्या एका मानसिकतेंतल्यानूच खरें म्हणजे ह्या देशान आणीबाणी हाडची, ह्या देशान एक इमर्जन्सी हाडपाचो काँग्रेस पार्टीन डिसिजन घेतलो, मिसेस इंदिरा गांधीन डिसिजन घेतलो. आनी हो डिसिजन घेता आसतना कॅबिनेटाचो डिसिजन नाशिल्लो. हो डिसिजन जो आसा तो तिणें घेतलो, प्रेसिडेंटा कडेन तिणें प्रोक्लेमेशन धाडून दिलें आनी तेन्नाचो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद हेणे विदावट एनी कॅबिनेट रिकमेंडेशन तेणें त्या हेजेर सायन मारली आनी तेणें तें प्रोक्लेमेशन केलें. प्रेसाचो गळो दामपाचें काम जर कोणी केल्लें आसा त्या देशांत पयले फावट जाल्यार काँग्रेस पार्टीन इमर्जन्सीच्या माध्यमांतल्यान केलें. देशभरा भितर 3 लाख लोकांक तेन्ना जेल केल्ले. त्याचेच बरोबर सादारणपणान 250 ते 350 रिपोर्टर जर्नलिस्ट जे आसात, सिनियर जर्नलिस्ट जे आसात तांकां तेन्ना अरेस्ट केले. आनी कारण कितें जाल्यार ते सरकाराच्या विरोधान बरयतात. आमच्या गोंया भितर सुद्दां आमचे 58 गोंयकार तेन्ना तांकां अरेस्ट केले, तांकांय तेन्ना 19 म्हयने कादेन उरले.